Question number 9 from the unit arithmetic progression for class 10. Here given if a equal to 10, a means first term and d means difference 10, then first four terms will be. So here option given. So तुमका first four terms find करून सांगल्या. So आता आमका पळयाच first term a म्हटल्या first term, ओके, एक first term मेळ्ळो आमका पळय सगळीकडे 10 असा. आता second term जो असा, ओके, सो फॉर फर्स्ट टर्म जालो तुमचो, सेकंड टर्म जो आसतलो, ओके, सो सेकंड टर्म आम्ही कशे घेतले a प्लस डी, सेकंड टर्म जो असता तो a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d आणि फोर्थ टर्म a प्लस 3d. तर तुम्ही म्हणटले हांगासर हे कशे घेतले जाल्यार फर्स्ट टर्म, ओके, सो फर्स्ट टर्म ए म्हटल्यार फर्स्ट टर्म जालो तुमचो राइट. सेकंड टर्म ए प्लस डी म्हणजे एक टर्म कमी करप, लेस घेवप. सेकंडांतलो पळय 2 आसा हांगासर ए घेयलो. थर्ड टर्म सांगलो जाल्यार एक टर्म कमी करप, 2d येयलो. फोर्थ टर्म 4 आसा जाल्यार 3 येयलो. ओके, सो ते एक्चुअल कसं आसा, तर सपोज सेकंड टर्म सांगलो तुमकां फाइंड कर म्हणून, जाल्यार फॉर्म्युला तुम्ही कितें पुट करतले a प्लस n मायनस 1d. सो तुमकां सेकंड टर्म सांगला एन डी टी एच असलो जाल्यार तो एन ची व्हॅल्यू असता. सो तुमचो एन जो आसा तो 2 असलो राइट. सो हांगासर एन ची व्हॅल्यू 2 येयली. सो 2 मायनस 1 डी. सो सेकंड टर्म तुमचो पळय 2 मायनस 1 कितलो 1d. सो सेकंड टर्म जो आसा तो a प्लस 1d येयलो. सेम वे तुमचो थर्ड फोर्थ असोच जातलो, एक टर्म कमी करप. आता तुमचो a फर्स्ट टर्म येयलो. आता हे सॉल्व करूया आम्ही. ओके, सो आता सेकंड टर्म जो आसा, सेकंड टर्म जो पळय त्याचे आन्सर कितें येतलो, a ची व्हॅल्यू तुमकां खबर आहा 10 प्लस 1 आणि डिफरन्स तुमकां दिला, कितलो दिला 1d, 1 इंटू 10. सो 10 प्लस 1 इंटू 10 10 कितलो येयलो 20. सो फर्स्ट 10 दुसरो 20 येयलो. नेक्स्ट आता हो काढाच, ह्यो काढला आमी. आता a प्लस 2d, a कितलो आसा 10, 2 इंटू डिफरन्स 10, 10 प्लस 20 कितलो येयलो 30. आता फोर्थ टर्म काडटले आमी, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30, सो 30 प्लस 40. सो तुमकां लास्ट कितले सांगले फोर्थ टर्म, तुम्ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि फोर्थ घेतलेलो. सो फर्स्ट टर्म तुमचो 10, सेकंड 20, 30 आणि 40. ओके, सो B is your correct option. Then next, this is the very important question for level 1. So mostly a question chances असा या क्वेश्चनाचे for the board exam to come. So आता हांगासर पळय तुमकां कंडिशन. सो ह्यो फर्स्ट AP फॉर्मान जर तुम्ही केलो जाल्यार 2x हो तुमचो फर्स्ट जालो, सेकंड x प्लस 10, थर्ड 3x प्लस 2, लाइक दिस. सो आमकां फाइंड करूंक सांगला x इज इक्वल टू, सो एक्साची व्हॅल्यू कितली आसतली. सो आता हांगासर तुम्ही पळयात हो a1, ह्यो a2 आणि ह्यो a3. सो एक फॉर्म्युला आसा, जशें जेन्ना कंडिशन आसतले पळय x फॉर्मान काय, त्या टायमार फॉर्म्युला एक याद दवराच, a2 मायनस a1 इक्वल टू a3 मायनस a2, म्हणजे a2 मायनस a1 इक्वल टू घालप a3 मायनस a2. हो फॉर्म्युला याद दवर. आता a2 कितें आसा तुमचो x प्लस 10 मायनस a1 कितें आहा 2x, a3 कितें आहा 3x प्लस 2 मायनस a2 कितें आहा. आता ह्यो ब्रॅकेटान पुट कराच, वदळ गरज नासली, एकूच कितें आसलो टर्म आसलो. आता एक्सांसून मायनस 2x काडलो, 1x उरलो. सो जर कोणाक कळना पळयात, x मायनस 2x, x एकी कडेन येयले हो प्लस 10, 3x प्लस 2, आता मायनस x आणि मायनस प्लस मायनस 10. ह्याच्या खातीर हांगा ब्रॅकेट घातला पळय तेन्ना सायनी चेंजीस जाता. नाजाल्यार जर तुम्ही प्लसूच घातलेले जाल्यार रॉंग जातले. सो आता हांगासर x मायनस x आन्सर कितें येयलो ग्रेटर नंबर साइन मायनस 1x. आता हांगासलो x आहा तो हांगा हाडाच, प्लस आहा तो मायनस जालो, मायनस आहा तो प्लस जालो. आता हांगासर नंबर दवरा 2 मायनस 10 हो 2, ह्यो मायनस 10 आणि ह्यो प्लस आसा तो मायनस 10.
कळ्ळें सगळे आमी एकीकडे आयले पळय मायनस मायनस प्लस सो कितलो येयलो -4x + x इतली स्टेप्स दाखोवपाची गरज ना फक्त तुमकां कळपा खातीर हांव ही स्टेप्स दाखयता कोणाक डायरेक्ट जमता डायरेक्ट करात मागीर 2 - 10 सो आन्सर -8 - 10 येयलो मायनस प्लस मायनस सो आन्सर -3x हांगासर कांय ना म्हटल्यार 1 धरप मायनस मायनस प्लस प्लस जातले बट ग्रेटर नंबर सायन x equal to -18 divided by -3 so your -3 आता divide झालो हांगासर so minus minus cancel so your x value is 3 6 18 so D is your correct option. Thank you. 11 from the unit arithmetic progression. If 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 the common difference is so आमकां हांगासर इन्फॉर्मेशन दिल्या 17 टर्म जो आसा ओके सो यू कॅन रायट हियर 17 टर्म जो आसा तो एक्सीड म्हणजे चड ओके चड आसा कोणा पेक्षा 10 टर्मा पेक्षा चड आसा बाय 7 ओके 10 टर्म प्लस 7 जातलो म्हणजे 10 टर्म धरून प्लस 7 केलो जाल्यार तुका तो 17 टर्माची व्हॅल्यू मेळटली सो अशी स्टेटमेंट दिले 17 टर्म ऑफ AP exceeds its 10 term by 7 सो 17 टर्म म्हटल्यार एक टर्म रिड्यूस करप A plus 16D 10 टर्म मीन्स एक टर्म रिड्यूस जातलो 9D plus 7 आता A कॅन्सल जालो कळ्ळें A हांगासर हो प्लस आसा सो तो हांगा येयलो जाल्यार मायनस जातलो आता D एकीकडे हाडत 16D प्लस आहा तो -9D प्लस 7 so 16 minus 9 so कितले उरलो 7D हांगासर 7 एकूच उरलो कित्याक नंबर आनी खंय ना so 7 so डिफरन्स आमकां जो फाइंड करूंक सांगला तेंच्यांनी कितलो येयलो 1 so the common difference is 1 next the common difference of AP आमकां सिरीज दिला पळय पॉइंटान दिला तेजो कॉमन डिफरन्स फाइंड करूंक सांगला सो कॉमन डिफरन्साचो फॉर्म्युला कितें A2 minus A1 so A2 हो A1 हो A2 जो आसा तो -0.1 आणि ही साइन -0.4 सो मायनस मायनस कितें प्लस ओके सो तो कोणाक कळना तेंच्यांनी पळयात तुमकां नंबर जर प्लसूच करूंक जाय मायनस आसलो म्हणून मायनस करूं नाका हांगासरूय मायनस आसा सो मायनस मायनस प्लस नंबर प्लस करात 4 आणि 1 5 आणि 0 ग्रेटर नंबर साइन येतलो सो आन्सर इज -0.5 so your answer is A.